नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांणी बरयल्ली काणी सांगता बुधवंत राजकुमारो म्हणून. एक गांवांतू रुद्रसिंह म्हणून एक राय आसता. ताका 4 जन चल्ल्याची रडुवां. 4 जनांकय तो पुराण मुन्या विद्येनी शिकयता. तांतू पैकी ताका धाकलो राजकुमारू राय जेवच्याक योग्य म्हूण दिसता. जाल्यार आत्तां ताका पट्टाभिषेक केल्यार वरलेल तेगां खूब येतलो. ताजे बदलाक तांकां हागेली योग्यता कळत तशी कांय पूण एक उपाय कोरका म्हूण तो लेखता. आनी एक दिवस 4 जन चल्ल्यांकय आस्थाना आपयता. आनी 4 जनांकय एक चिरी दिसता. त्या चिरी भितर 1,000 भांगराची पावले शिलींची. आनी सांगता तुमी हें घेवन वचून 1 वर्स भितरी आमगेल्या राज्याक चांग जावका, जनांक बरेपण जावका, मस्त काळ उरची तसले जावका, तसले कसलें काम करून येयाची. ताजे मागीर हांव कोणाक पट्टाभिषेक करची म्हणून पळोवन घेता म्हूण सांगता. 4 जन वताची. सुरवेज पूत लेखता आमगेल्या राज्या भितर येतर एक गोपूर कोरका. त्या गोपुरा वयर राबल्यार सुत्तो बी कसो जाता आमगेल्या राज्यांत म्हूण आमकां कळका. अशें सकयल पळयल्यार पुरो खंय कसो जाता म्हूण कळका. तसलें खंयी पळयनी हांव येदोळ तें करता म्हूण लेखता. आनी कामाच्या आनी आपयता आनी तागेलें काम सुरू करता. अर्द गोपूर जातना हागेल हातां आशिल्लो दुड्डू सरता. आतां कामाच्यांक मजूर दिवचे ताय हागेले दुड्डू ना. तो सांगता कांय भिव नाकाची आनी फाय हांव राय जाता तेन्ना तुमगेले पुरो हांव मजूर दिता म्हूण सांगता. तांणी आयकनाची ते दोळताय बायल आनी चिरडुवां कोण पोसचे म्हूण सांगून तांणी पुरो काम सोडून वताची. एक दिवस एक जोरान तुफान येता आनी अर्द बांदिल्लो तो गोपूर कोसळून पडटा. दोनी पूत लेखता हांव आमगेल्या राज्या सुत्तू एक कोटे म्हळ्यार एक फोर्ट बांदिता, किल्लो. ताजेन आमगेल्या राज्या रक्षण मेळटा म्हूण लेखता. जाल्यार तें किल्लो बांदूक मस्तितलें रान कातराका पडटा, रूख वताची, नेल खोंडून लायक प्राकृतीक जावन आशिल्ली शीली पुरा नश्ट जाता. जनां पुरा जोर कोप येता. आमी नुत आशिल्लींचें काम कसलें हाका म्हूण लेखताची. तागेली तशीची अर्द किल्लो बांदून जातना दुड्डू पुरा खाल जाता. कामा जन पुरा सोडून वताची. एक दीस भुकंप जाता. हाणें अर्द बांदिल्लो किल्लो कोसळून पडटा. तिन्नी पूत लेखता जनां खुशी कोरका जाल्यार दुड्ड दिवका म्हूण लेखून तेन्ना जनसंख्या भारी उणी न्हय. एक घराक एक पावली लेखान ताका अन्नान दिलेली भांगरा पावली वांटिता. जनां पुरा भारी खुशी येद्दोळटा तांकां तें पळोवन तांय गोतना. आत्तां तांणी लेखताचे आमी इतले कश्ट पावतालेंचे आनी कसलें काम कोरका म्हणून कृशीक तांगेले गाद्या कामां वचनाची, बायल मनशां वासरी रांदप करूं वचनाची. भूक जाता म्हूण वासरी वतन बायल मनशां सांगताची भायर दुखून हाडाची म्हूण सांगताची. भायर गेल्यार खानावळी कोण काडल्या. खानावळी मनीस येयनी तागेलें काम करूंक. अंगडी दुखून घेवया म्हळ्यार फलां अंगडी बंद, कसलेंय मेळना, कोणेय काम करनाची. आतां जनां कळटा हें रायान आमकां कितली वायट केलें म्हणून. युवजन पुरो आळशी जाता आसची म्हूण तांणी त्या तिन्नी पुतांक उलोवचें सुरू करताची. 4 पूत कसो करता म्हळ्यार हळहळ्ळी न्हंयत दुखून तागेलें राज्य येवची तशी हळहळ्ळी नळ म्हळ्यार कॅनल्स करता. खंयची दुर्भिक्ष आयल्यार जनांक कृशी करूं उदक उणी जायना. जन पुरा संतोशान येताची. 1 वर्सान पुरा जन पूत म्हापशें येताची. रायू सुरवे तेगान केल्लें कामय कसो म्हूण आयकता. 4 चाल कामय पळयता. तो 4 चाल्या निमगिता हें काम करतना तुका दुड्ड उणी जायनी वे म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता ना ना इत्या म्हळ्यार हें कामान कितलें प्रयोजन आसा म्हूण कळून जन स्व इच्छेन दुड्डू घेनाशी काम करूं आयिल्लींची. तशें देखून म्हाका हें काम पूर्ण करूं जालें. आतां म्हाका इतलें समाधान म्हळ्यार जनां पुरा करूंक हातभर काम आसा. जाय जाल्यार तितलें उद्दा आसा. कृशीक पुरा संतोशान आसची. आमगेले राज्याचे लाभ चड जातर आसा म्हूण सांगता. तेन्ना हांव ताका निमगिता तुगेले अण्णान केल्लेल्या कामा विशीं तूं कसो सांगता म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता
वयर दुखून आमी एक मोडशे जनावर एक दृश्टी दवरका खंय कसो जाता म्हूण कळका शिवाय एक गोपूर बांदून वयर दुखून पळोवत न्हय. आमी कश्टकालारी एक पर्वतशे कश्ट एदुरसुचाक जनावट राबुका शिवाय एक कोटे बांदूत न्हय. आनी जनान सुखार आसुका जाल्यार तांकां काम करूं संदी दिवका शिवाय तांकां धर्मा दुड्डू दिवची न्हय. आनी असले नळ केल्ले निमित्ती जनांक भरपूर उद्दाकाची एक राज्याक जीव दिवत असल विशय म्हूण सांगता. रायो तांगेले तोंड पळयत बाकीच्याले तांणी तोंड मुळा घालताचे वयनव भावान लायक काम करून दाखयलां. रायो धाकली पुत्ताकाची पट्टाभिषेक करून राय करता. नमस्कार. अनेक वरांतू नव काणये उठू मेळया.